उसगांव गांजे हांगासर काल म्हादय न्हंयत एक कामगार बुडलोलो आणि तेजो जो मृतदेह आसा तो आयज बुधवारा सांजो मेळ्ळेलो आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की मंगळारा सकाळी एक जो कामगार जेचे नाव जावन आसा गुलाम मोहम्मद ह्यो 25 वर्सांचो पिरायेत, मूळ जम्मू काश्मीर आणि रावपी सध्या गांजे उसगांव ह्यो मंगळारा सकाळी जेन्ना म्हादय न्हंयत न्हांवपाक गेल्लो तेन्ना उदकाचो अंदाज ताका कळना आणि त्या टायमार तो बुडलो। हेजी जेन्ना खबर फोंडा अग्निशामक दलाक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तेजो शोध मोहीम सुरू केल्लो आणि काल मंगळारा तेजो पूर्ण दिवस तेजे शोध घेवपाचो प्रयत्न केल्लो पुणूच तेजी बॉडी खंयच सापडूना आणि आयज बुधवारा परत तेजे सकाळपासून तेजी शोध मोहीम सुरू आसलेली आणि आयज बुधवारा सांजे 5:30 सुमार तेजी बॉडी आंबेची पुला सकयल मेळिल्ली आसा। ह्या प्रकरणाची चौकशी फोंडा पोलीस करत आसा, तशेंच अग्निशमन बरी कामगिरी करत तेजी मृतदेह तेजो शोध घेतलेलो आसा।